येवकार सगळ्यांक. सध्या मी माशेलान आसा, चिखलकालो हांगा. आणि हे गोयची एक युनिक फेस्टिवल 150 ते 200 वर्सांच्यान हो फेस्टिवल आता चालू आहा. सध्या माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता की खुबशे लोक भुरगे सुद्धा हांगा येयले आनी हे फेस्टिवलाचो सध्या आस्वाद घेता. म्हणल्यार आज आम्ही चिखलकाल्याक सगळ्या लोकां बरोबर सेलिब्रेट करपाक आयल्या. ते म्हत्वाचे जी प्रथा आम्ही सुरवात केल्ली 2022 याद जाता म्हाका, जेन्ना आमी नॅरेटिव्ह चालू केलो की फक्त सन्स अँड सी न्हय जाल्यार समुद्र येवजी समुद्र आसूनय टुरिजम, पूण गोवा बियॉन्ड बिचीस ही संकल्पना चालू केल्ली. त्या टायमार हो ड्रीम आशिल्लो की आमचें खरें गोंयचें वातावरण, गोंयची वास्तू, गोंय कितें खरें तें लोकां समोर आमी मांडचें म्हणून. तातूंत शिगमो कार्निवल सोडलो जाल्यार फेस्टिविटी जी आमच्यो जाता विच आर ट्रेडिशनल कल्चरल वॉज नेवर स्पोकन अबाउट. जेन्ना देवस्थानच्या कमिटी कडेन उलयले, बाकीच्या लोकां कडेन उलयले, सगळ्यांक एक कडेन घेवन वेगळ्या विचारान फुडें वता आसतना एडीट फेस्टिवल चालू केल्यो. सावजोव जावं, चिखलकालो जावं. आनी ह्या टायमार इम्पॉर्टंट आशिल्लें की ट्युरिजमाकूय एडिशनल वर्टिकल्स करचे. सो आमी सन्स अँड सी करता आसतना वेलनेस, एडव्हेंचर, कलिनरी करता आसतना गांवांनी वचून रुरल ट्युरिजम वाडोवप आनी थंयच्यो फेस्टिवल्स एनहान्स करप हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. ते करपा खातीर चिखलकालो सारकेलो देवकी कृष्णाचे समस्त देशान एक देवूळ, जंय देवकी कृष्णाचे देवूळ, आनी थंय आमी कल्चर म्हणजे आमी म्हणटात की आवर बॉडी एंड इज लिंक्ड टू द मड, फेथ अँड द सोल, अँड द मड इज समथींग विच वी नीड टू कनेक्ट. आनी हांव सदांच म्हणटा आमकां संवय जाल्या भायले जागे पळोवप, स्पेना सारकेल्या जाग्यार वचप, टोमाटांनी खेळप आनी टोमाटिनो व्हडलें सेलिब्रेट करप. आनी हांगा आमी आमची स्वताच्या मातये कडेन जो आमी मोग आसपाक जाय आनी आमचे कंटिन्युअस रिलेशन आसपाक जाय, फुडल्या पिढीक आमच्या कळपाक जाय आनी ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हो उत्सव करप हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. पयले दिसा एक कल्चरल प्रोग्राम प्रमोटिंग कल्चरल टुरिजम, जातूंतल्यान विविध सगळे गोंयचे लोक मुद्दम येता देवकी कृष्णाची ब्लेसिंग्स घेवपाक. प्लस तो प्रोग्राम पळोवपाक पयर महेश काळेचो प्रोग्राम जालो, बरो जालो, सक्सेसफूल जालो. काल देवाची प्रथा कितें आसा ती कंप्लीट केली, आषाढी एकादशी आशिल्ली. आनी आज चिखलकाल्याच्या हातूंतल्यान सगळे लोक समस्त आज पळयले जाल्यार वारंवार आमचे युवा जांकां हे ट्रेडिशन कळपाची गरज आशिल्ली ह्या माध्यमांतल्यान कळप. स्पिरिच्युअल टुरिजमान वता आसतना एकादश तीर्थ आमी उलोवन रावले नाल्यार करून दाखयले जाल्यार एकादश तीर्थ हें आमी सुरवात केली. तातूंत 11 देवळां आमी कनेक्ट केले आनी पयर मुख्यमंत्र्याचे हस्ते आमी एकादश तीर्थ हें लॉन्च केलें. महागणपती देवूळ कानोळा थंयच्यान सुरवात केल्ली. देवकी कृष्णा पर्यंत फर्स्ट बस रूट आमी येवन थंयच्यान प्रारंभ केल्लो आसा स्पिरिच्युअल टुरिजम. म्हणजे म्हणटा आसतना जो ट्युरिस्ट येता गोंयांत दर्या खातीर कित्या खातीर जाल्यार ताणें एक दीस आपलो मिनिमम स्पिरिच्युअल टुरिजम वाडोवचो, म्हणजे 4 दीस रावता जाल्यार 5 दीस रावचो आनी एक दीस एकादश तीर्थ एक्सपिरियन्स करचे, जातूंतल्यान स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी फुडें व्हरताच. पूण त्या गांवाक, त्या वाठाराक, त्या वेळार थंय तांकांय बरें जाता. ज्या लोकांची होमस्टे आसा तांकां होमस्टेचो फायदो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावं, बाकीचे ऑपॉर्च्युनिटीज जावं, देवळाच्या सभोवतणी कितें गांवाचें आसा तांकांय फायदो जाता. आनी टुरिजम पर्यटन फक्त ते दर्यादेगेक न उरता अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशाक पावतले तेन्ना टुरिजमाचो खरो फायदो जातलो. ताच्या खातीर हे विचार घेवन जे घडले तातूंत आज ज्या तरेन माहोल तयार जाल्लो आसा चिखलकाल्याचो, भुरगे ल्हान भुरगीं आपल्या आवय बापूय ल्हान भुरग्यांक घेवन आसा, बालकृष्ण तांकां नाचयता मातयेन. आमचे सगळे पळय चुन्नू मुन्नू भुरगे सगळे आयिल्ले आसात. जे आसात तातूंत देवस्थानची कमिटी एक बरें काम करता, जातूंतल्यान सगळ्यांक लोकांक वांगडा घेवन हे असलो कार्यक्रम करून हाडटा. तातूंतल्यान एक नेक्स्ट युवांक कनेक्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आसा. हे कल्चरली आमी जातात, आमची संस्कृती, आमची हिस्ट्री, आमचे कल्चर फुडल्या जनरेशनाक पावपाक हे एक बरें माध्यम. आनी चिखलकालो वर्सा वर्स एक बऱ्या प्रमाणात वाडटा हे पळोवन खूब उमेद जाता. आध्यात्मीक टुरिजम म्हणटकर स्पिरिच्युअल तातूंत एक बरो भाग हो मेळटा आनी त्या भागांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणात खेळून जाणून आमची हिस्ट्री, आमची ट्रेडिशन आमच्या हातून महिला सगळीं येवन पळयताच, पूण दादले मनीस जे आसा भुरगे सगळे पार्टिसिपेट जाता. आनी हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण गोंयां तशेंच माशेल गांवांत निर्माण जे जाता ते पळोवपाक म्हाका तरी मनांतल्यान खूब आनंद जाता. ह्या वर्साक जशें आमचे बाबान म्हणलें ह्या वर्सा आमकां मातशी कितें काय इश्यूज आशिल्ल्या खातीर मातसो लेट पावलो. पूण लेट प्रेझन्स इज मोर इम्पॉर्टंट, बिईंग विथ देम इज मोर इम्पॉर्टंट, बिईंग पार्टिसिपेटिव्ह इज मोर इम्पॉर्टंट. एवरी इयर लास्ट इयर सुद्दां आमी सगळे जाण बरोबर आसा, फुडल्या वर्सा आसतले. फक्त ह्या वर्सा मातसो लेट जाल्ल्यान ती नाटकां न्ही, यू हॅव टू बी देर इमोशनली अँड कनेक्ट देम इमोशनली. टू बी फॉर दॅट आय एम फिजिकली हियर
to be with them and participate with them. सो सीएम आता सदांच भाशणांत म्हणटात की माशेलाचे चिखलकाले केल्यार आमकां एवॉर्डां मेळ्ळी आनी बरेंच नांव वयर जालें. कितें तुमची प्रतिक्रिया? हे तुम्ही सांगपाचें. हे सीएम भाशणांत अभिमानाची गोष्ट गोंयकारांक की चिखलकालो सारकेलो फेस्टिवल जो सुरवात करून 4 वर्सां जाला, जो नॅरेटिव्ह आमी बिल्ड अप केल्लो फॉर गोवा बियॉन्ड बिचीस, तातूंतल्यान वय निर्माण जाल्ले गजाल एक बऱ्या स्तरार पावन पूर्ण देशान वळख जाली आणि देशांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय फक्त सन सँड एंड सी डेस्टिनेशन न उरता एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन जंय तुजी आस्था ती आयटनरीन एक दीस वाडोवप हें इम्पॉर्टंट. तशेंच गोंयकारां भितर 100 ते 1000 वर्सां देवळां आसा ती पारंपारीक देवळां जी तातूंतल्यान आपली परंपरा सगळे पळोवपाक उत्तर आणि दक्षिण स्वता गोंयच्यांनी सगळ्यांक भोंवचें आनी 11 देवळांचे तांणी कोणें पावना जाल्यार पळोवचें, जातूंतल्यान गोंय भुमीक कितें, गो भूमिक कितें आनी परशुराम भूमिक कितें जे वारंवार आमी उलयत आसता त्या सगळ्या लोकांक गोंयकारांकूच न्ही जाल्यार पर्यटकांक पळोवपाची संदी. प्रिस्ट म्हणजे ताचो थोडोसो बॅकग्रावंड सांगपाचो म्हळ्यार माशेल हें एक सगळें देवस्थानाचें व्हडलें देवस्थानाचो हें म्हणजे हांगा सादारण 150 देवळां आसा आनी ह्या देवळांत सगळ्यांत व्हडलें देवूळ म्हणटा तें देवकी कृष्ण आनी देवकी कृष्ण देवळांत अनेक उत्सव जाता. तातले एक मान्नी पुनव म्हणून तुमी जाणा आनी एक चिखलकालो आनी एक गोक्रीडानो उत्सव म्हणजे धेंडल्या पाडवो. आणि हे दोन उत्सव जे पळय आसा चिखलकालो आणि गोक्रीडानो उत्सव हे स्थानिक लोक ह्या देवूळ वाड्या वयलेच लोक एकठांय येवन मनयता. आज हो जर चिखलकालो पळयत न्ही, आज तो राज्यस्तरीय जाल्लो आसा तरी पण जे आमचे गांवचे आमचे वाड्या वयले लोक जे पळय आसा ते एकठांय येवन केल्या शिवाय कांय जायना. म्हणजे काल कितें जालें, काल एकादश आशिल्ली, काल एकादशी दिसा आमी वाड्या वयले सगळे लोक येवन हांगा दिवली दवरली आनी दिवली दवरून 24 तासाचो अखंड भजनी सप्ताह. एक्चुअली चिखलकालो म्हणजे कितें तर 24 तासाचो अखंड भजनी सप्ताह तो कालच्यान सुरू जाला. म्हणजे काल 12 दिवली दवरलेली ती आज 12 ताचो चिखलकालो सुरू जातलो. आज सगळे 11:30 सुमार आमचो जो मुखेली जो पळय आसा तो किशोर भगत, पयलीं लक्ष्मण भगत म्हणून जाणटो एकटो तो लीड करतालो, आज ताजोच चलो किशोर भगत म्हणून एडवोकेट तो लीड करता. तो गोपाळ गडी या रे गोपाळ गडी या म्हणल्या बरोबर सगळे लोक येतले आनी ते देवळाच्या दारान सगळे एकठांय जातले. थंयच्यान एकठांय जाले की ना हांगा धाडसकाराचें देवूळ आशिल्लें तें आतां कालांतरान हांगा व्हेलां. सो थंय सगळ्यांक पिजल लायतात आनी परते सगळे जाण जय विठ्ठल हरी विठ्ठल करीत एक देवळाचो वर्स हे घेतात, रावंड घेतात आनी देवळांत वता आनी थंय घंटयनाद जाता. सादारण 5 ते 7 मिनटां थंय ताल धरून सगळे नाचतात आनी 5 ते 7 मिनटांनी भट मागीर तीर्थ फाफुडटा. ताज्या फाटल्यान सुद्दां भावना आसा. ह्या चिखलान आमी खेळटा हाजो अर्थ आमकां कसली इजा जावची न्ही. शिवाय थंय आमी दिवली पेटयिल्ली आशिल्ली न्ही आसा न्ही ते दिवलेचें तेल लायता. म्हणजे आमची हांगा भावना जाल्या की हांगा हे लायल्या नंतर इजा जायना. डायरेक्ट मागीर हांगा येता हें पिंपळाचें झाड हाका खूब हें आसा, परंपरा आसा आनी ह्या पिंपळाच्या झाडार रावून जे कोण खाणां हाडटा कितें एक हांगा बरें खाण म्हणजे बोल म्हणजे कितें की गंवाचें पीठ आनी सोय आनी गोड हे सगळें मिक्स करून हांगा वयर रावतात आनी ते फेकून दितात. हांगा ती प्रथा ना की वाटपाची, पण कालांतरान आतां ते इल्लें बदललां. आतां ते वाटतात आनी ताच्या नंतर परतो जो आमचो मुखेली आसता तो सगळ्यांक कॉल दितात गोपाळ गडी या रे, त्या बरोबर खेळांक सुरवात जाता. पयलो खेळ जाता तो तेल काडटा एकामेकांक, शक्ती प्रदर्शन आनी त्या नंतर सादारणशे 12 खेळ जाता आमच्या हांगा आनी ते सगळे प्रत्येक जाण सादारण ते आमी एक 2 ते 4 मिनटां एक आयटम करता आनी ताच्या नंतर हांगा 2 गट पडटा आनी आरोप आनी प्रत्यारोप करता आनी हातून एक प्रकारचे वेगळेच भाशा वेगळीच आसता. पयलीं जे जाणटे आशिल्ले ते स्पश्ट उलयताले, आतांचे भुरगे आसा ते थोडेशे दामून शब्द उलयतात. सो ताका सुद्दां एक हे आसा, परंपरा आसा. चेंडू जाता ताच्या नंतर हांगा दही हंडी फोड जाता, न्हवरो व्हंकल ताच्या पयलीं एक न्हवरो व्हंकल जाता
न्हवरो व्हंकल कसो आसा की न्हवरो व्हंकल म्हळ्यार एके सायडीक न्हवरो एके सायडीक व्हंकल. पयलीं विश्राम सावळ म्हणून एक आशिल्लो जाणटो मनीस, तो शेनाय वाजयतालो, गळ्यांतल्यान वाजयतालो तो, इन्स्ट्रुमेंट नासताले. आज तीच परंपरा आज पळय गिरीश नावेलकर म्हणून ताणें एक एक्झिबिशन केलां न्ही, तो भुरगो त्याच पद्दतीन वाजोवपाचो प्रयत्न करता आनी ताका तें शक्य जाता. सो तें जाल्या नंतर हांगा दहीहंडी फोर्ट जाल्या नंतर सगळे न्हांवपाक वतात. सगळेच वता अशें ना, न्हांवपाक वतात. मागीर परते देवळांत येता, देवा गाराणें घालता, आरती जाता आनी सगळे अशे तरेन काल्याची सांगता जाता. अशें म्हणटात की ही मड फेस्टिवल आहा ते मेडिसीन एक्झॅक्टली वेस्टर्न कंट्रीन पळय मड फेस्टिवल आसा तशाच पद्दतीचे हाका सुद्दां ही परंपरा आसा. आमचे 150 ते 200 वर्सां पयलीं ह्या जाणटेल्यांनी जे हें केल्लें तातूंत सुद्दां तांचो उद्देश तोच आसतलो न्ही. नाल्यार नेमके अशें येवन चिखलान कोण लॉ आनी हें, पण हें कितें आसा हांगा तांच्यांनी दाखयता आसतना कशें दाखयलां, श्री कृष्ण जो पळय आसा ताजे बालक्रिडा तो पयलीं कितें आपल्या सवंगड्यांक घेवन जो पळय खेळ खेळटालो तेच खेळ, हांवें तुका 12 खेळ म्हळ्ळे न्ही, तेच खेळ 12 ते आज हांगा जाता. सो ही परंपरा म्हणजे मड फेस्टिवल म्हळ्यार ताका वखदाच्या दृश्टीनय परंपरा आसा आनी खेळाच्या आनी संस्कृतीच्या दृश्टीनय ताका परंपरा आसा. हांगा सगळे गोंयचे लोक सुद्दां पार्टिसिपेट जाता. न्हय, हांवें तुमकां सुरवातीकूच सांगला पळय, हो जो पळय हांगा जो खेळ आसा हो देवूळ वाड्या वयल्या लोकांचोच हाका 150 ते 200 वर्सांची परंपरा आसा. हांगा फक्त 50 ते 60 लोक ह्या चिखलकालो हांगा करताले, ते खेळ खेळटाले. पण आता कितें जालां, कालांतरान हळूहळू प्रेस मिडियाक लागून लोक इल्लो चडांत चड आमचे कडेन 100 लोक येताले आनी आतां तर राज्यस्तरीय जाल्लो आसा. म्हणजे हांगा आमी आडूंक शकना. आमचे जे लोक आसात ते पारंपारीक खेळ करता, बाकीचे कोण कितें करता आमी कोणाक ना म्हणना. तुमकां जाय तशें तुमी नाचात, तुमी पण डिसिप्लीन सांबाळात. ते नाव प्रेमानंद शिरोडकर, प्राध्यापक प्रेमानंद शिरोडकर, एक्स प्राध्यापक. हांव देवस्थानचो सेक्रेटरी. ही वर्स परंपरा जी पळय चालू आसा चिखलकाल्याची, कृष्णाक अनुसरून हांगा विविध खेळ तयार जाता. हांगा गांवचे लोक, देवस्थानचे माजन आनी जगांचे आनी परदेशांचे इतले लोक येवन हांगा पार्टिसिपेट जाता. कितली गर्दी जाल्या ती तुमकां दिश्टी पडटा. जशें की खान मारप, मालिश, मुश्टी अशे वेगळे वेगळे खेळ हांगा आमकां कृष्णाक अनुसरून दिश्टी पडटा. हाचो तुमी आस्वाद घेवचो. म्हजें नांव ॲडवोकेट व्यंकटेश तांबा. आम्ही धाकटे आसतनाच्यान ह्या फेस्टिवलाच्यान पयलींच्यान पार्टिसिपेट करत येयल्या. एक्चुअली फेस्टिवल म्हळ्यार आमचो एक 300-400 वर्सां पयलींच्यान चालू आसा अशें आमकां जाणटे सांगत येयल्या. आनी हो पयलीं फेस्टिवल आमच्या पर्टिक्युलर वाड्यारूच आशिल्लो. आतां तो इतलो पॉप्युलर जाला की सगळे लोक पार्टिसिपेट जाता. आय मीन अशें न्ही की सगळे तरेचे कल्चरली जे आसा पळय सगळे फेस्टिवल घडटात. आनी तातूंत एकादशीच्या दिसाच्यान स्टार्ट जाता सप्ताक. बेसिकली 24 वरांचें भजन जाता सप्ताक. आतां तो भजन कंप्लीट जातलो आनी सगळे आमी बाळ गोपाळ आहा ते आतां सगळे ग्रावंडार वचून चिखलान खेळपाक लागतले. जशे श्रीकृष्ण खेळटालो आपल्या टायमार अशें आमी मानून खेळटात. सो आमी सगळे वांगडी म्हळ्यार बेसिकली आमी शाळेंतल्यान सगळे तशेंच धाकटे आसतनाचे आमकां मेमरी तशें. आयज तुमकां पळोवपाक मेळटलें की धाकटे भुरगे सुद्दां. आनी ह्याचो जो भुरगो आतां 2 वर्सांचो आहा तो फर्स्ट टायम आपल्या भुरग्याक खेळपाक हाडटलो हितून. सो कितें थँक्यू वेरी गायज. जय विठ्ठल हर विठ्ठल, जय विठ्ठल हर विठ्ठल. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस.
The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट a कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.